नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परबावणकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. थोडी जाणां आसात फकत नांवांक टिचऱ्यो. कांय जाणांक कोंकणींतल्यान बरोवपाकूय कळना, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल आनी आदले मंत्री मिलिंद नायक काँग्रेसीन प्रवेश करपाच्यो पातळ्या वावड्यो. ह्या विशीं आपल्याक कांयच खबर ना, काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्षाची म्हायती. गरज आसा तेन्ना पुराय कारवाय करपाचो पुलिशेक दिला पुराय अधिकार. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती. मोबायलाच्या वापराक लागून जाता 90% अपघात, सांगता मुख्यमंत्री. सांगे पुलिसांनी मॅथ्यू डिकोस्टा, दत्तराज राऊत देसाय, ॲडव्होकेट विराज नागवेकर आनी हेरांचेर अजामीनपत्र केला दाखल. सगळे दुबावीत आसात फरार. सांगे पुलिसांचो तपास चालू. आदले मंत्री मिकी पाशुकेची परतून गोवा विकास पक्षात घर वापसी. येवपी विधानसभा वेंचणुकेत 20 मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाची पक्षाची तयारी, सांगता मिकी पाशुको. चर्चिल ब्रदर्स घेतल्या जमशेदपूर एफसीची जबाबदारी. टाटा स्टील कंपनीन इंडियन सुपर लीगांतल्या जमशेदपूर एफसीची 100% मालकी सोपयली चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लबाक. आणि आता खबरो विस्तारात. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन देशात सगळ्यात पारदर्शक भरती प्रक्रिया आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. तशेंच थोडी जाणां फक्त नांवांक कोंकणी टिचऱ्यो आसात. तांकां जर सांगलें कोंकणींतल्यान बरें म्हणून जाल्यार खुबशे फावटी तांकां जमाना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मुखार सांगलें. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या भरती प्रक्रियेचेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समाधान व्यक्त केला. देशात गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नंबर 1 आसून भरती प्रक्रिया पारदर्शक रितीन पद्धतीन करपाची खात्री केल्या अशें तांणी सांगलें. कांय लोकांक अजूनय सरकारी नोकरी मेळोवपाक वळखीची गरज ना अशें म्हणत ही फक्त गैरसमजूत आसा अशेंय म्हणलें. मजगतीं सरकारान सरकारी शाळांच्या मुळाव्या साधन सुविधांचेर लक्ष केंद्रीत केलां. आधुनिक वर्ग, डिजिटल शिक्षण आनी शिक्षकांक घटमूट प्रशिक्षण दिवपाचे काम सुरू आसा. बरी मुळावी बांदावळ आणि सक्षम मनीसबळ आशिल्ल्यान गोंय हे देशातले मुखेल राज्य अशें मुख्यमंत्री सावंतान अभिमानान सांगले. म्हणजे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे आम्ही पळयता की सुरुवात केल्यापासून म्हणजे बऱ्याच जणांनी वेगवेगळ्या पद्धतीची त्याची चर्चा झाली, वेगवेगळ्या पद्धतीची स्टेटीक सगळ्या मीडियापासून ते युथ हाज्यामध्ये हो एक क्युरियोसिटीचो विषय आशिल्लो. पण खंयसरूच न वता म्हणजे अंडर द गायडन्स ऑफ द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी देशात पुराय ट्रान्सपरन्सी रिक्रुटमेंट प्रोसेस या हातूंतल्यान येवपाक जाय म्हणून गोवा स्टाफ सिलेक्शन या प्रोसेसांतल्यान आयलो. कोंकणी टीचर आमी खुबशे फावटी पळयता थोडे जाण फक्त नांवांक कोंकणी टीचर आसा, तेका जर सांगलें कोंकणींतल्यान बरें म्हणून जाल्यार खुबशे फावटी कोंकणींतल्यान बरोवपाक तांकांय जमना. बट म्हजें म्हणणें की इतल्या ट्रान्सपरंट प्रोसेसांतल्यान तुमी जेन्ना शिकल्यात तेन्ना तुमी बी कोंकणी इम्प्रूव करपा खातीर आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तुम्ही काम करतले हाजी हांव आस्त बाळगिता. वी हॅव इम्प्रूव्ड द स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर. मॅक्झिमम गव्हर्मेंटाची स्कूल जितकी आसा त्यांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करपा खातीर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम केल्लें आसा. मॉडर्नायझिंग द क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग आणि स्ट्रेंथनिंग द टीचर्स ट्रेनिंग हाजेर भर हो सरकारान सातत्यान दिला. वी आर इम्प्लिमेंटिंग द नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आणि तुम्ही ताजे खऱ्या अर्थात म्हणजे एनईपी इम्प्लिमेंट करपी पिलर आसतले. म्हणून आमी म्हणटा की गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एक्सलंट ह्युमन रिसोर्स दिवपी गोंय हे देशातले पयले राज्य आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आदले मंत्री मिलिंद नायक आणि कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल काँग्रेसीन प्रवेश करतले अशी वावड्यो सध्या पातळिल्ली आसा. ह्या फाटभुंयेर काँग्रेसीचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांकां पत्रकारांनी प्रश्न केल्लो तेन्ना ह्या विशीं आपल्याक कांयच खबर ना अशी जाप गिरीश चोडणकरान दिल्या. मिलिंद नायक म्हाका तरी अजून कोणें सांगलें ना की मिलिंद नायकान अप्रोच केला जावं मिलिंद नायक पार्टीन जॉईन जावपाक सोदता. हें म्हाजे कडल्यान तशेंच आनी एक पयर आयकलां हें कितें कुडचड्या वयल्यानूय कितें तरी एक न्यूज पळयल्लो की निलेश काब्राल जॉईन जाता म्हणून. आतां ह्यो म्हाका खंयच्यान येता की म्हाका खबर नासतना म्हणल्यार लोक पार्टीन जॉईन जाता. हांवें परत एलओपीक विचारलें तूं खबर आसा रे काय म्हणून. एलओपीनी म्हाका तेंच सांगलें. हांवें आमच्या इन्चार्जाक ठाकरे साहेबाक विचारलें
हे नांव म्हळ्यार प्रेसाचेर येता तो म्हणपाक आपल्याकूय खबर ना म्हणून ती नांवां कशीं येतात आनी कोण सोडटा आमकां खबर ना. निलेश काब्राल जॉईन जावंक सोदतालो तुमी ओपन आहा? अरे, तो बीजेपीन आसा ताका आमी कशें घेतल्यात बीजेपीचो तो सिटींग MLA आसा न्ही आनी आमचे थंय आउटगोईंग प्रेसिडेंट अमित पाटकर हे कुडचड्या वयले. त्या भायर कुडचड्या वयर आमचे मतदारसंघ आमचो सामको स्ट्रॉंग आसा. थंय आमकां निलेश काब्रालाक जॉईन करून घेवपाची गरजूच पडची ना. गोंय हे ल्हान राज्य आसा जंय पुलीस आनी लोक चडशे एकमेकांक वळखतात. लोकांक असुविधा जावची न्हय म्हणून पुलीस संयम पाळटात. लोकांक त्रास जावचे न्हय हाचे खातीर ते यत्न करतात. जेन्ना गरज आसता तेन्ना कारवाय करपाचो पुराय अधिकार आपणे पुलिसांक दिला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच 90% अपघात हे मोबायलाच्या वापराक लागून जातात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. देखून दर एकल्यान गाडी चलयता आसतना स्पिडीचेर नियंत्रण दवरपाक जाय. तशेंच येरादारीचे नेम खरपणान पाळचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयांतले जशे गोंयकार हो संयमी आसा त्याच बरोबर आमचे पुलिसूय बी थोडेशे संयमी आहा. लोकांक पळयता आसतना एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून पळयतात. लोकांक थोडेशे म्हणजे कारण गोंय हें ल्हान आसा, 3 डिस्ट्रिक्टात आसा, खातीर प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक पुलिसूय वळखता आनी आपल्या सरावंडिंगांतल्या मनशाक सहसा त्रास जावचो न्ही म्हणून तो आपले थोडेशे पाशियस काडटा जे मूळ गोंयकारा कडेन आसा. बट कोणी अशें समजचें न्ही आनी पुलिसेक कन्सिडर करचो न्ही. हांव परत एकदां सांगता, आय हॅव गिवन द फूल पावर टू माय पुलीस. हेन्सफोर्थ पुलिसान जर एक्ट जावचें पडलें आनी विशेश करून पुलिसांच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना पुलीस वगी रावचे ना. हांव परत सांगता आनी आय एम गिविंग फूल पावर टू देम. एक्ट ऑन दॅट, एक्ट ऑन दॅट. हे सहन करून घेवचें ना आनी घेवं नाकात आनी घेवपाची गरज ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा, इट इज युअर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द पुलीस, प्रोटेक्ट द पीपल. आनी जर लोक अशी डेरिंग करता आसत जाल्यार लोकांक आपले पुलिसींग दाखोवपाची गरज आसा आनी ते पुलिसींग दाखोवपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी ते पुलिसांनी दाखोवचेंय पडटलें. आतां एक्सिडंट कशें जाता आनी कितें जाता तें पळयात. एक रुटीन चली जे रुटीन रस्त्या वयल्यान येता तेणी आपली स्पीड वाडयली आसतली आनी आमोणेच्या पुलाचेर जस्ट म्हणजे मातशी गाडी म्हणजे रुटीन रोड मातशी स्पीड चड आसल्या कारणान आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पुला कडेन वता आसतना थोडोसो जर्क जाता गाडी. सेम थिंग गाडी जर्क जाली आनी चली पुलार पडलें. नशीब बरें की फुडल्यान गाडी येवंक ना. जर फुडल्यान गाडी आयली जाल्यार ताच्या गाडये पोंदा ते पडूंक शकताले. म्हणजे 2 मिनटां पळय म्हणजे म्हाज्या गाडयेच्या पयलीं 3 गाडयो आशिल्ल्यो आनी ताच्या पयलीं हो एक्सिडंट जाला. त्या खातीर चलयांनी आसूं किंवा चल्यांनी आसूं थोडोसो स्पीड कंट्रोल आनी दुसरो हातांत आसलेलो मोबायल हो सकयल दवरचो. गाडी चलयतना मोबायल वापरचो न्ही. म्हाका दिसता 90% एक्सिडंट हे बिकॉज ऑफ मोबायल जातात. कारण एका हातीन मोबायल दुसऱ्या हातीन एकूच 2 व्हिलराची रेस ओके ही आसता आनी ती कितली वाडटा ही आपल्याक कळना. बेगीन वचपाच्या नादात आनी मोबायलाचेर उलयता तेच्या नादात बरीच स्पीड मारीत आसता. पण हांव समेस्त गोंयकारांक सांगता रस्ते सुळसुळीत जाल्या म्हणून बेश्ट्यो स्पिडी वाडोव नाकात आनी स्पिडी वाडयले जर आसत जाल्यार आमचो जीव आमी धोक्यात घालता. वेळच्या पडल्यार सगळी कडेन सिग्नल स्पीड ब्रेकर सगळे आसा ते फॉलो करपाची गरज आसा. सगळी कडेन म्हणजे AI कॅमेरा आनी पुलीस उबे आसचे ना. आमी जे हे सगळे करता हे तुमच्या सेफ्टी खातीर आसा. आमी खंयसरूच आमकां लोकांक त्रास करपाचो ना कारण लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसा. म्हणून म्हाका दिसता आमी रुल्स फॉलो करप आनी ट्राफीक रुल्स फॉलो करप हे तर 100% गरजेचे आसा. जे एक्सिडंट जाता ते 100% ट्राफीक रूल फॉलो करिना म्हणून जाता. सांगे पुलिसांनी मॅथ्यू डिकोस्टा, दत्तराज राऊत देसाय, ॲडव्होकेट विराज नागवेकर आणि हेरांचेर भारतीय न्याय संहितेचे कलम 132, 221, 351, 189 आणि 3(5) अंतर्गत अजामीनपत्र गुन्यांव दाखल केला. पुलिसांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण ह्या प्रकरणातले सगळे दुबावित सध्या फरार आसात. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा.
आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन परतून गोवा विकास पक्षात प्रवेश केला. येवपी विधानसभा वेंचणुकेत गोवा विकास पक्षांतल्यान 20 मतदारसंघांनी वेंचणूक लडोवपाची इच्छा पक्षान दवरिल्ली आसा. तळागाळांतल्यान पक्षाची संघटना घटमूट करपाचेर भर दितले अशें मिकी पाशेकोन सांगले. ब्लॉक पावंड्याचेर पक्षाचे संघटनात्मक बळगे वाडयल्या उपरांत हेर पक्षांकूय गोवा विकास पक्षाची तांक कळटली असो विश्वास ताणें उक्तायला. तशेंच गोवा विकास पक्ष समान विचारांच्या पक्षा कडेन युती करपाक तयार आसा, पूण युती विशीं चर्चा आनी निर्णय निमण्या खिणाक न्हय तर बेगीन घेवचे अशें आवाहन मिकीन केलां. आयज ह्या पक्षान आमी परत जॉईन केल्या. सो हांव मागता सगळे पत्रकार भावा कडेन तुम्ही ज्या पयलो आमकां ह्या पक्षाक तेंको दिलो तुम्ही असोच तेंको दिवचो. हांव एक ऑर्गनायझेशन करून दवरलेलें आहा म्हाजें त्या पक्षान भितर घेवपाक. दर एक मतदारसंघात म्हाका दिसता सुमार 15 ते 20 मतदारसंघ आसा. थंयसर आमी ब्लॉक रेडी करून दवरलेले आहा. येता त्या 2 आठवड्यात 2 ते 3 आठवड्यात आमी एक बरें जमात करतले मदें सावथाक आनी आमच्या मदें आनीक जे सगळे आमचे ब्लॉक आहा ह्या पक्षाच्या नांवान आमी 2 मतदारसंघात 15-20 आमी एक्टीव करतले आमचे जे ब्लॉक आहा तेन्ना. आमी भायर सरल्या उपरांतूच आमी हे सगळे म्हाजे 2 मतदारसंघात म्हाजे जे ब्लॉक आहा ते आमी एक्टीव केले आनी जेन्ना कळले आमी मिकीन हे ऑर्गनायज केले म्हणून तेन्ना दुसऱ्या पक्षाक कळले बाबा आमी स्ट्रॉंग आहा म्हणून आमचोय पक्ष स्ट्रॉंग आहा म्हणून. सो तेन्ना तर भासाभास करपाक येता एलायन्स करपाक आमी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध कोणूय पक्ष आहा तेन्ना आमी जरूर आमी एलायन्स करतले. पण आमकांय पळोवपाक जाय तुमी पयले आसतले एलायन्स टॉक त्या निमण्या वेळार व्हरप आमी 1 म्हयन्या भितर आमी आमचे जे ब्लॉक आहा ते एक्टीव केल्या उपरांत आमी सिच्युएशन पळयतले कोण येता आनी कोण येना ते. कित्याक आयज तुमी पयले आसतले जे एलायन्स जाता ना जाता तेंच्या भितर जायते चलता. हांव त्या पक्षाचेर आनी हांव कांय उलयना. तुमी पत्रकारांनी पळयला आख्या सबंद गोंय तुमच्या माध्यमांतल्यान आख्या गोंयभर लोक पळयता कशें चलना तें राजकारण. सो हांव तेजेर टिका करिना कोणाची. आनीक तुमी पळयला म्हणटा तुमकां खबर आहा आमी एक पावटी भायर येयले ते आयज झुजता ते पक्ष तेंच्या भितर युनिटी ना ते झुजतात. तितून आमकां म्हाका तेका उलोवपाक नाका. तेन्ना आमी सेटल जाले तेंचेच ते सेटल जावन आमचे उलयल्या उपरांत आमी चिंता करतले आनी उलयतले. भारतात फुटबॉलाच्या खेळा मळार व्हडली घडामोड मुखार आयला. टाटा स्टील कंपनीन इंडियन सुपर लिगांतल्या जमशेदपूर एफसीची 100% मालकी गोंयांतल्या चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लबाक फक्त ₹100 नाममात्र शुल्का खातीर हस्तांतरीत करपाक मान्यताय दिल्या. टाटा स्टील समितीन शुक्रारा जमशेदपूर फुटबॉल अँड स्पोर्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेडांतलो आपलो पुराय वांटो हस्तांतरीत करपाक मान्यताय दिली. वट्ट 14 वर्सां उपरांत गोंयचो फुटबॉल संघ परतून एकदा देशांतल्या फुटबॉलाच्या मळार नांव गाजयतलो. ही संद दिल्ल्या खातीर चर्चिल ब्रदर्सान टाटा स्टील आनी जमशेदपूर एफसीचे उपकार आटयला. मुखार येतलो तुमी आमकां बरो सपोर्ट करपाचो लोक आमकां सपोर्ट करतलो आनी तुमचे मागण्यांनी आनी लोकांच्या मागण्यांनी आज ISL आमकां डिक्लेअर जाला. शॉर्ट टायम प्लेयर सगळे आतां जाप करून हाडपा जाय. एक आदित्य वालांकार सावियो आनीक हांव मॅच तें आमी 2 जाण एक बरी गेम तयार केल्ली. सो हांव जाणा हो क्लब 5 वर्स फुडें गेल्लो जर तरी गेली वालांकार हाडले म्हण ना जें तरी कोर्टां वचना हो क्लब आमकां पतो मेळना. त्या पॉलिटिकली आमचो क्लब भायर उरलो पूण जेन्ना ते कोर्टान गेले आनी त्या कोर्टान आमकां वचोन आनी क्लब परत हाडलो आनी आज तेका लागून हो क्लब आज एकदम मुखार वयता. आनी आज हांव जाणा म्हाका गोंयचे 4 कोनशांनी फोन येयले बॉम्बेसान येयले उत्कळ येयले आमी एकदम हॅपी म्हूण गोंयची टीम पयले फावटी ISL वयतली. आनी आज आमची टिमीक मागता सगळे गोंयकार भाव भयणांक लागीं जेन्ना एक टीम स्टार्ट जाल्ली तेन्ना तेंगेलो आमकां सपोर्ट जाय. जर तरी लोकांचो सपोर्ट ना जाल्यार प्लेयरांकूय खेळपाक तितली मजा येना. सो प्लेयरांचो आमकां लोकांचो सपोर्ट जायो आनी आमकां चड करून प्रेसर सपोर्ट जायो हें मुखार दवरलें. आनी हांव
सगळ्यांक जे क्लबा हाडल्यान जो कोण सपोर्ट केला आनी सदां सपोर्ट आसतलो सगळ्यांक हांव कागदां नांव काडून सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्या गोंयकारांक पयलीं प्रेफरन्स आसतलें कित्याक ते सांगिल्ले प्रमाणे नीट गोंयकारांक एक लाभ आनी जायत प्लेयर कॉन्ट्रॅक्टाचे आहाय आमकोडे जायत प्लेयर जमशेदपुराले आहे आनी एवरी प्लेयर आम कॉन्टॅक्ट करीत आहे प्लेयरांक केन्ना होप सोडना क्लबान सो हांव मागोता आनी आमी चोवपाक जाय प्लेयर आनी कितें तें होप टू द बेस्ट कित्याक तेणी सांगिल्ले प्रमाणे फ्युचर इज ग्रासरूट आनी फ्युचर इज यंगस्टर सो जेन्ना एक क्लब आहा आनी तुगेले एक यूथ सिस्टमान तूं प्लेयर आहे सो ऑटोमॅटिकली तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा टू शोकेस देयर टॅलंट आनी दॅट इज द गोल ऑफ चर्चिल ब्रदर्स आय अंडरस्टँड टुडे देर आर लॉट ऑफ डिफरन्सीस इन थॉट प्रोसेस कोणा दिसता की आमी फुटबॉलांक रावपा न्हू कोणा दिसता वी नीड टू लायक नॉट बी देर ऑर बी देर टू ईच हिज ओन आनी you know whatever their opinion is I cannot say much but I think Churchill Brothers is a club which existed before ISL and is existing during ISL and for me it's a very 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 big day because it is my father's dream to play in ISL. कापड ड्रग्स तस्करी यानीव बेनाहिम उर्फ अटाला ह्या इस्रायली नागरिकाचो जमीन अर्ज मेळशेच्या सत्र न्यायालयान भायर मारलो. ड्रग्स तस्करीच्या प्रकरणात यानीव बेनाहिम आड कारवाय केल्ली. ह्या प्रकरणात ताणें न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज केल्लो मात सत्र न्यायालयान हो अर्ज न्हयकारलो. राजकारणी ऑफ रोडिंगा सारखे आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणेन म्हटले. वाळपय सत्तरी ऑफ रोडिंगाचो अणभव घेतल्या उपरांत मंत्र्यान प्रतिक्रिया दिली. सद्याच्या परिस्थितीत सामके रॉक स्टार ऑफ रोडिंग चल्ला. जो कोण ते ऑफ रोडिंग सारखे चलयतात तोच जिखतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें आसा. कसो कितें एक्सपिरियन्स तुमचो? एक्सपिरियन्स राजकारणात बी ऑफ रोडिंग सारखेच आहा. सध्याच्या परिस्थितीत सामके रॉक स्टार ऑफ रोडिंग चल्ला. जो कोण ते ऑफ रोडिंग सारखे चलयता गाडयेन फुडें वयता तो टिकतलो राजकारणात. पण मातशे ऍक्च्युअल ऑफ रोडिंगाची मजा तरी घेवया. आम्ही मनस्थितींतल्यान मजा घेता. ऍक्च्युअल ऑफ रोडिंग करपाक स्पोर्ट्स प्रमोट करपाचे आमचो प्रयत्न चल्ला. आमचे सगळे यूथ आणि सगळे त्याच्या माध्यमांतल्यान आणि तिचे भयणीन इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. आणि मेन म्हणजे कितें आहा की ह्या तरेची एक्टिविटीज इन ऑफ रोडिंग एंड बरे एक्टिविटीज जे चॅलेंजींग अशे एक वेगळे तरेचे एडवेंचर स्पोर्ट्स वेगळे तरेचे प्रमोट करपाची गरज आसा. आमची पूर्ण एरिया पयले देगेक पळोवंक गेल्यार फॉरेस्ट लागता पण फॉरेस्टाच्या भितर ह्या तरेचे जे कितें एक्टिविटीज बरे पर्यावरणाक न ठोस हे करता त्रास जावन आमी ह्या तरेचे एक्टिविटीज प्रमोट करपाक. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी पळोवंक जाय की आपल्या एरिया भितर आमी ह्या तरेचे एक्टिविटीज बी प्रमोट करपाक जाय. सरपंच आणि उपसरपंच वेंचणूक जावपाक कळाव जाल्ल्यान प्रतिमा कुथिनो आणि पंचायत वांगड्यांनी पंचायत संचालकाची भेट घेवन निवेदन सादर केले. ह्या निवेदनात वेंचणुकेक कित्याक कळाव जाला हाचे स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी केल्या. ह्या वेळार पंचायत संचालकान ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून योग्य कारवाय करतले अशें आश्वासन दिले. मजगती पंचायत वांगड्यांनी वेंचणूक घेवपा खातीर 10 सप्टेंबराची मुजत दिल्या. हे मुजती भितर वेंचणूक जावंक ना जाल्यार पंचायत संचालकाच्या कार्यालयाच्या भायर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी प्रतिमा कुथिनो आणि पंचायत वांगड्यांनी दिल्या. सुमार 1 वर्स मायज जालें. म्हाका दिसता खंय तरी मे म्हयन्यात 2025 जेन्ना सरपंच आनी डेप्युटीन रिजायन केलें कित्याक रोटेशन आशिल्लें म्हणून आनी मागीर कांय तरी कारणां जालीं आनी यू नो हाव पॉलिटिक्स इज प्लेड. म्हाजें पॅनल तुजें पॅनल म्हाजी मेजॉरिटी तुजी मेजॉरिटी जाय जाल्यार कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. खंय तरी त्रास करपा खातीर कोण तरी भायलो उसगांवचो भुरगो ताचें नांव मुकेश म्हणून मुकेश नायक उसगांवचो भुरग्याक कोणे तरी शिकयलें आनी कोण तरी मेंबर्सांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक लायलें. कितें तरी आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितें जाता तें. पूण ताजेर कांयच ना ताजें संबंद कांय ना. ते कोर्टान गेले सेशन कोर्टात गेले ते क्वेश जाले आनी क्वेश जाले म्हणून मागीर टुडे इज इन द कोर्ट बट नोबडी इज डिबार्ड.
Nobody is disqualified. The matter is sub judice. But then elections can always take place. आता तुम्ही पळयात 28 व्हिडिओ पास केल्ली ऑर्डर की इलेक्शन जातले म्हणून विलेज रुमदांबोर दावल्ली. इलेक्शन डेट दिली 4 तारखेक 4 ऑगस्ट 2025 म्हळ्यार लास्ट इयर. आयज आमी आसा 14 ऑगस्ट. 1 वर्स मायज 10 दीस जावन गेले. However, कांयच जावना. कन्सर्न ऑफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ व्हिडिओ रिमेन एबसेंट डेट डे. इलेक्शन 4 तारखे आशिल्ले गेल्या वर्सा ऑगस्टान. पूण त्या दिसा कोणूच येवना. कन्सर्न ऑफिशियल येवना. रिप्रेझेंटेटिव्ह येता पळय व्हिडिओचो तोय येवना. सगळे एबसेंट रावले. इलेक्शन वॉज नॉट कंडक्टेड. आमी ताका सांगला 10 सप्टेंबर म्हणल्यार तुका लास्ट डेट दिता. ताणें आमकां उतर दिला दशरथ डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन की बाय मंडे आपण व्हिडिओ आपयता कितें आसा तें उलयतात. आपण उलयता प्रतिमा सगळे घेता. Then we went to the deputy director, that is Pangam Bab. Pangam Baban देखून एक patient hearing दिले. आम्ही त्याला सांगले you are not come new, you know everything. So he said I will obviously go. I will definitely go to the director. I will talk. I understand, madam, the concern. नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान प्रस्तावित परकी योगदान दुरुस्ती विधेयक 2026 खर निषेध केलो. FCRAच्या खर तरतुदी खातीर नुस्तेमारी शेतकार आणि असुरक्षीत समाजा खातीर काम करपी संघटनां मदीं भय निर्माण करूंक शकता. खासा करून हानिकारक धोरणां आणि प्रकल्पांक आव्हान दिवपी संघटनां मदीं भय निर्माण जावपाक शकता अशी शिटकावणी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमान दिल्या. आयज सरकारान FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पार्लमेंटान हाडलेले आसा आनी आमी नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम हेजेर स्ट्रॉंग विरोध करता. कित्याक हो जो पळय बिल पळय हाडला एक ड्रॅक्युलियन बिल कसो. आयज आमी पळयलेले आसा फॉर सेवरल डेकेड्स टुगेदर जे सिव्हिल सोसायटी NGO रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनांनी बारीक लोकांक वयर समाजाक वयर काडपा खातीर एड्युकेशन हेल्थ या जायत्या वाठारांनी काम केलेले आसा. आणि हे जे FCRA न्यू बिल पळय येयलेले आसा हितून म्हणटात की एसेट्स जे आसा जे पयशे नाल्यार एसेट पळय आसा ते सीज जातले फॉर लॅप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. आता आमी पळयलेले आसा फॉर द लास्ट 1 डेकेड 24,000 NGOजाचे FCRA कॅन्सल जालेले ऑलमोस्ट 24,000. सो आमी हे सरकाराक सांगपाक सोदता की जेन्ना जेन्ना अशें आमकां अशें आयज दिसता की हे जे FCRA बिल पळय हाडलेले आसा हे सिव्हिल सोसायटीचे लोक पळय आसा तांकां सप्रेस करपाक. कित्याक आमी पळयलेले आसा की सरकारान हे पॉलिसीज हाडलेले आसा की आमचे उदक जे आमची न्हंय जे आमचे दर्यो जे आमचे पर्यावरण आयज काबार जावपाचे आसा आनी हे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट फायद्या खातीर म्हाका दिसता हो FCRA बिल अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. सो हे अमेंडमेंट हाडलो जाल्यार आमचे बारीक लोकांक भरपूर त्रास जातले. कित्याक हे NGO पळय आसा ह्या बारीक लोकांक सपोर्ट करता. जे जे खंय वायट जाता हे NGO मुखार येवन हे बारीक लोकांक समाजाक गव्हर्नमेंटाक कळयतात की बाबा हे अशें अशें कितें ह्या वाठारांनी देशांनी वायट जाता म्हणून. पूण हे FCRA बिल जरी पास जाता म्हाका दिसता हे सगळे बंद जातले आनी आमकां अशें दिसता की हे FCRA हाडला फकत ते NGO बंद करपाक जे सिव्हिल सोसायटी बरोबर काम करतात जे पर्यावरण राखपाक काम करतात. सो आमी गोंयचे सरकाराक आनी इंडियेच्या सरकाराक सांगपाक सोदता की हे जे FCRA बिल पळय अमेंडमेंट पळय तुमी हाडला हे फाटीं घेवचे. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें मडगांवां लोकांची गाराणी आयकून घेतली. प्रलंबीत प्रश्न येवपी कांय दिसांनी सोडोवपाचें आश्वासन ताणें दिलें. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी फायल एका टेबला वयल्यान दुसऱ्या टेबलार फिरोवचें न्हय अशें करतना संबंदीत कर्मचारी सापडलो जाल्यार तशेंच तांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मंत्री दिगंबर कामतीन दिली. मायनर हातून डिफरन्शिएट करना. म्हज्या मतान इवन मायनर ग्रिवन्स आसा इट इज ए ग्रिवन्स इट हॅज टू बी रिसॉल्व. आतां एकलें आयली पळय ती सर्टिफिकेट घेवन आयल्या बर्थ सर्टिफिकेट जे कडेन ओरिजिनल आसा ते रजिस्टर म्हणटा आमच्यांनी त्या बेसिसाचेर दिवपाक जायना म्युनिसिपालिटींक. हांगा आयल्यार हे म्हणटा आमच्यांनी दिवपाक जायना कित्याक ताणें इश्यू केले. बॉल घेवन खेळटात ऑफिसर. तर ती बायलेक हांवें आतां थंय आपयल्या कलेक्टरेटाक. म्हणजे आयच्या आज सुद्दां हांव रिसॉल्व करता. सो आय बिलीव इन रिसॉल्विंग द प्रॉब्लेम ऑन द स्पॉट. फाल्यां परां हांवें बी अशें ना. ओन्ली वेन एक्सेप्शनल केली नाजाल्यार ऑन द स्पॉट हांव रिसॉल्व करता. खुबशे आमी आतां ऑन द स्पॉट रिसॉल्व केले. whole issue connected with the small people who move from pillar to post for getting relief. बारीक आता ते प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचे ते हांवें सांगिल्लें ट्रान्सफर ऑफ लायसन्सीस
बापाच्या नावावेले चलावेले, चल्याच्या नावावेले बायले वेले असे आसा पळय ती आतां सगळीं वचून थंय DMAच्या ऑफिसान कंपायल जाता. हांव स्पेशल असिस्टंट इंजिनियराक घाल्लो थंय वच आनी थंय सॉल्व करता आनी सगळें करून चार्ट बीट करून दवरला. हांव सोमाराक तांकां सांगलां सगळीं जर तुमी करना हांव सोमाराक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराबर मिटींग करून एका दिसान सगळें क्लियर करपा लायक आनी सोमाराक हांव पळयतलो तारीख ते करता काय ना. नेक्स्ट टायम काडटा न्ही 6 म्हयने पेंडींग उडयता जाता. अशें एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक शकना. कोण तरी क्लार्क घेता आनी न्हिदता आपल्या कडेन सुसेगाद पडत वचना. तो म्हणटा मडगांवचे नेते आनी हांगा येतले अशी थिंकींग तेंच्या स्टाफाक. बॉल गेम केन्ना बंद जातलो आतां हांव बसपा लागतकीर भितले ऑफिसर सगळे भिता आतां ऑफिसर. हांव ऑफिसराक आपोवन हाडटलें हांगा ऑन द स्पॉट. आतां हांव वचून स्टार्ट करूना पूण फुडले खेपे अशें चल्लें आसलें हांव ताका सांगतो ऑफिसराचेर कोण आसा ताचेर डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग स्टार्ट कर. पणजेच्या पाटो येरादारी संचालनालयाच्या आवारात गाडयो फुटपाथीचेर पार्क केल्ल्यान चलत वचप्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. हेर वाठारांत येरादारी पुलीस नेम मोडप्यांचेर कडक कारवाय करतात, तांकां तालावा घालतात. मात आतां प्रश्न उपरासता तो येरादारी संचालनालयाच्याच आवारात गाडयो कश्यो पार्क जातात ताचेर कारवाय करतलो तरी कोण? सो आमी आतां आहा ते डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पेंजीम ताच्या ऑफिसाच्या फुडल्यान आनी ताच्या ऑफिसाच्याच फुडल्यान तुमी पळयतात म्हाज्या फाटल्यान हिंगा कश्यो गाडयो 4 व्हिलर्स फुटपाथीचेर पार्क केल्ल्यो आहा आनी हिंगा ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर म्हणल्यार RTO हिंगा सदांच दिसाक 2-3 फावट एट द मॉर्निंग ते ऑफिसान येता वयता गाडयेचें इन्स्पेक्शन करता कोणाची टेस्ट घेता. पूण तांकां तेंच्या फुडल्यान फुटपाथीचेर गाडयो पार्क केल्ल्यो आहा त्यो तांकां दिश्टी पडना. गोंयचे 3 ते 4 लाख लोक दर दिसा बशींतल्यान प्रवास करतात. म्हजी बस येवजणे खाला खाजगी बस धन्यांक म्हयन्याक 20,000 रुपया मेळप शक्य आसा. सगळ्या खाजगी बस धन्यांचो ह्या येवजणेंत आस्पाव जालो जाल्यार बशींची वेवस्था सुरळीत जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कदंबा महामंडळाच्यो 10 नव्या बशींचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो. आमी जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट करता तेन्ना प्रायवेट बस ओनर जे आसा पळय हे आमच्या हातूंतल्यान पार्टनर आसा. त्या खातीर आमचो विदीन द स्टेट हे पब्लीक बस ओनर हांच्या बरोबर मेळोन तांचो बिझनेस आनी आमची सर्वीस ह्या पद्दतीन करता. म्हाजी बस ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस तितक्याच खातीर केल्या कारण पब्लीक बस ओनर जे आसा पळय हांकां फायदो मेळपाची गरज आसा आनी लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळपाची गरज आसा. पेडण्यां पर्यंत गांवांतल्यान भुरगे आनी जॉबाक वचपी लोक हे जवळपास डेली जर आमी ट्रॅव्हलर पळयले तरी नॉट लेस दॅन 3 ते 4 लाख लोक 3 ते 4 लाख लोक हे डेली बसीचेर ट्रॅव्हल करता आनी बसीच्या ट्रॅव्हलाचेर डिपेंड आसता. ताका लागून आमच्यानी 5 सिस्टम आसतली आमी एप सिस्टम आसतली अशी वेरियस इंट्रोड्यूस केले आनी म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान पब्लीक बस ओनराकूय त्याच सिस्टमांतल्यान आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर घेवन तो तांकां फायनान्शियली बेनिफीट जावं येता. एखादो बस ओनर म्हाजी बस ओनरांतल्यान जर आमच्या म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान जर आयलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम ही गेट 20,000 रुपीज पर मंथ हे प्रायवेट बस ओनराक एडिशनल पयशे म्हणजे ताच्या व्यतिरिक्त मेळपाक शकता. म्हणून जर सगळे 100% बस ओनर आमच्या म्हाजी बस सिस्टमाचेर जर आयले जाल्यार आमकां कदंबाच्या बरोबर मेळून हो बिझनेस फुडें व्हरपाक बरें पडटलें. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.